देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घालतना दिवचल शारांत एकाच राती 3 देवळां टार्गेट केली। 3 देवळां फोडली खरी, मात किरकोळ रक्कम सोडली जाल्यार चोरांच्या हाताक व्हडलीशी रक्कम लागूंक ना। एकेच राती 3 देवळां फोडिल्ल्यान शारांत एकाद्री चोरांची टोळी सक्रिय आसा असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला। 18 जानेवारी एकदा फोडली गर्भकूट आणि त्या गर्भकुटीतले देवाच्या गळ्यातले भांगर येले काढून त्याच्या उपरांत त्या मूर्तीक क्रॅक केलो म्हणून आम्ही नवीन मूर्ती हाडली आणि आठम महाराजांच्या पुण्यतिथीचा मेन दिसा तिचा फुडे केले, पण अजून देवारान बसना। आणि आयज म्हणजे काल राती जेन्ना सकाळी हांव संक येता ते बसता जाल्यार ते काय जाल्लेले आसा, फुडली जे दार आसा एंट्रन्सचे ते फोडला आणि फंडपेटी आसली ती येयली भितुरली आणि बाकीच्या कसल्याच सामान चोरी जे आसा ब्लॉक जाले। फंडपेटीन साधारण कितले आसतले अंदाज? अंदाज म्हणजे हांव ती 20 दिसां पयलीं काडलेली समजले, पण हांगा काय आसा हे योगदत्त स्टाफ आसा त्याच्या कारणान कलेक्शन जास्त जायना, तरी पण ना म्हटलें जाल्यार 3-4 हजार तरी आसतले। पण म्हाका एक सांग पळय, आतां पोलीस कंप्लेंट दी। हय, पोलीस कंप्लेंट दिल्ली आसा, पयलींच दिल्ली आणि आमच्या कडेन कॅमेरे लायलेले आसा देवळाक। कोण आयज सेट ऑफ बॉक्स घेवन गेले आणि सद्गुरू महाराजांचे कुत्रे बी हाडलेले? ना, कुत्रे बी हाडले ना। बरें, कुत्रे बी हाडले कारण काही दिसां पयलीं 1 म्हयन्या पयलीं जे सगळे घर आसा ते फोडलेले समजले, तेन्ना सुद्दां तांकां काय ना, तेन्ना कुत्रे बी हाडलेले आणि ही पयली देवस्थान फोडले ते सायडीक गर्भकुटी आणि ते येयले आणि भांगर घेवन तेका उपकार हे परत राती म्हळ्यार मेन दार फोडले। मेन दार थंय 2 कॅमेरे लायलेले आसा, तरी 3 कॅमेरे आसा। कॅमेरार कोण दिसतात बी तशे ना, आतां ते इन्वेस्टिगेट करतात। फाटल्या वर्सा दिवचले वाठारांत देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घातिल्लो। कांय म्हयन्याच्यान हे प्रकार बंद जाल्ले, मात परत एक फावट देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या। बुधवारा एकेच राती दिवचल शारांतली 3 देवळां फोडपाचो प्रकार घडलो। ह्या 3 देवळां फोडली खरी, मात चोरांच्या हाताक व्हडलेशे घबाट लागूंक ना, मात 2 देवळांतल्यो फंडपेटयो फोडपाचो प्रकार घडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण साश्टीवाडो बोड्ड्या वाठारांत आशिल्ल्या श्री दत्त देवस्थानांत बुधवारा राती चोरांनी मुख्य दरवाजो फोडून भितर प्रवेश केलो आणि देवळांतली फंडपेटी घेवन फुज्ज्यो काडल्यो। ह्याच देवळांत फाटल्या जानेवारी म्हयन्यांत चोरी जाल्ली। चोरांनी देवळांतल्यो भांगराच्यो वस्तू फारायिल्ल्यो। दुसरे एके घडणुकेंत बुधवारा रातीच दत्त देवस्थाना कडल्यान लागींच आशिल्ल्या श्री रवळनाथ देवस्थानांत चोरी करपाचो यत्न केलो। चोरांनी रवळनाथ देवळाचो मुख्य दरवाजो फोडून भितर प्रवेश केलो, मात चोरांच्या हाताक कांयच लागूंक ना। तिसरे एके घडणुकेंत लामगांव वाठारांतल्या लामगांवच्या माथ्यार आशिल्ल्या श्री म्हात्राय देवीच्या मूळ देवळांत चोरी जावपाचो प्रकार घडलो। ह्या देवळांतली फंडपेटी चोरांनी फोडल्या अशें कळटा। ह्या 3 चोरया प्रकरणी पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या। पुलिशेन पंचनामो केल्लो आसा आणि साश्टीवाडो बोड्ड्या हांगासरल्या देवळांतले CCTV फुटेज ताब्यांत घेतिल्ली आसा। एकेच राती दिवचल शारांत 3 देवळां फोडपाचो प्रकार घडिल्ल्यान दिवचल शारांत एखाद्री देवळां फोडपी चोरांची टोळी वावरूं येता असो अदमास आसा। पुलिशेन रातच्या वेळार दिवचल शारांत गस्त दवरची अशी मागणी देवस्थान समित्यांनी केल्या। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।